आसात तांकांय आनी तुमकां सगल्यांक आतां आमी काकलूचो तिर्स घेवया आनी तुमकां कोणाक तर कुमसाराक वचोंक जाय आमचे पाद्री थंयसर बसलेले आसात तुमी वचोंक जाता कुमसाराक आतां काकलूचो तिर्स घेतना ह्यो दोन सायड्स एक भाग घेतलो हे सायड दुसरो भाग आनी आमकां 20 जाणां जाय तिर्स म्हणपाक 20 जाणां हांगसर येवन बसात एक खोण घेतना तुमी एक आमच्या बाप्पा एक रोमनबरे मोहिमा बाप्पाक म्हणटल्या हांगसर 20 जाणां जाय आमकां मातशी 20 जाणां हांगसर यात 5 ती भशेन यात फुडें यात हो तिर्स तुमच्यान युट्यूबाचेर पळोवंक जाता आमी तुमच्या सगळ्यां पासत मागता तुमची दुयेंत आसात तांकां तांचे पासत यारांकूय जी परदेसान आसात हे भशेन यात मातशी फुडें यात आनी बसात 20 जाणां यात वर्साच्या वर्सा आमी घेता आनी हो तिर्स तुमचे पासून मागता बाय आमकां थंयचो सांगतलें कशे भाशेन करूंक जाय पळय तें एक म्हणल्या उपरांत मागीर ते सायडीन भायर वचपाचें Check, Jesus. आनी आतां तिर्स म्हणटना सगळीं जाणां पूर्णपणे म्हणया आमचें चिंतना येणें तेणा नाका व्हडल्यान म्हणेच्यात तर देंवचार पयस वतलो म्हणिना जाल्यार व्हडल्यान मागीर तो येता आमची चिंतना येणें तेणें घोंवतात ताका लागून आमी आमचें मागणें म्हणटना पूर्णपणे व्हडल्यान म्हणया आनी आमकां सगळ्या जाणांक पयलीं सद्या भितरल्यान आमचें काळीज आमचें कूड मन आनी आत्मो समन्वय घडोवन येतलो आनी जेजू बरोबर आमचें जिवीत उदीक घडोवन येतलें त्याचो फायदो आमच्या घरच्यांक जातलो आनी सगळ्या संवसाराच्या आमच्या भाव भयणांक कित्याक जेजू सगळें आमी एकवटून रावलीं की ना आनी हे भाशेन मागणें केलें की ना सगळ्या जाणांक तें मागीर लागता आनी पाप साहेबान आमकां सांगलां मागड हे भाशेन मागडात म्हणून बरोबर येवन आनी आमकां ही संदी आसा कित्याक आमची रोमार आसा आनी तुमी सगळीं जाणां तुमचे फिरगुजेंतलीं हांगसर आसात जी नान तांचे पासत आमी मागया आनी तांकांय बरेंपण फावो जातलें तर आतां आमी काकलूचो तिर्स स्टार्ट करुया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन जेजू तूं मेलोय पूण मनशां खातीर जिविताची जोरी व्हांवल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकलूचो सागर उक्तो जालो जिविताचे जोरी अगणीत देव काकलुती सगळ्या संवसाराक काकलुतीन बुडय आनी तीच आमचेर रोखय ओ रक्त आनी उदकां तुमी काकलुची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुमचेर पातयेतां ओ रक्त आनी उदकां तुमी काकलुची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुमचेर पातयेतां ओ रक्त आनी उदकां तुमी काकलुची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुमचेर पातयेतां आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. Noman Maria Kurpen Bolile Service Poch Tainsa Ustramoden Sudeitsu Put Jesu. भाग्यवंती बरी देवाचे माये आम्हा बाबऱ्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Sotmantan Devak Surpodidar Bapag Sorga आणि पृथ्वीच्या रुसणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं ऑन कोर अंकवार मरयेता जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका नेकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदिदारात देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करून येतलो. सतमंतांक पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. सासणाचे बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनया सोरुंडा राज्य क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमच्या सगळ्या संस्थेची काकूत कर. केस कोश्टां खातीर तूं एकलेंच कर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. सासणाचे बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनया सोरुंड राज्य क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनया सोरुंड राज्य क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. सासणाचे बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळा पुताची
आनी आमच्या दोनया सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या बोमगळा पुताची आनी आमच्या दोनया सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर तुमकां कोणाक कुमसाराक वचोंक जाय जाल्यार आमचे पाद्री बसलेले आसा थंयच्यान वचोंक जाता जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर जेजूच्या बौद्ध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर पवित्र देवा पवित्र पवित्र सरपवित्रारा, सरपवित्रारा, पवित्र अमोर देवा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर पवित्र देवा पवित्र सरपवित्रारा, पवित्र अमोर देवा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर पवित्र देवा पवित्र सरपवित्रारा, पवित्र अमोर देवा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर देवा तुजी काकळूत अगणीत आनी तुजे काकळूचे थोवे मीत मेर नासलोले दयाळ नदर आमचेर घाल आनी तुजी काकळूत आमचे थंय चडय जिविताच्या व्हड आडखडींनी आमी आशा सोडिना जावं पूण व्हडा विस्वासान तुजे भोव पवित्र खुशेक आमी राजी जावं तेच तुजे काकळुतीक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं जो तुज्या सांगाताक जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. म्हज्या भयणीन भावनो आमी काकळुचो त्योस घेतलेलो आसा. आतां आमी जेजूच्या जिवितान बुड मारया. ताचे जिविताचे सगळी घडितां आसा 20 आमी तेरसांतल्यान नियाळटाव आनी पवित्र पुस्तकाच्या आदारान आनिकूय मातशी ताची म्हायती घेवन अदीक ताका एकवटोन रावता. तर आमी बाकीचे म्हणलेले आसा सोमते आमी आतां सुरू करया. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसमण कळीत जाता. ल्यूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाचे चड पुरबायचे सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट दिताय आसा ओस्ट्रे भितर तूं सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशोळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू
भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली वर्सोका सगळे आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो संतोशाचो मिस्तेर मारिया एलिझबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता ल्यूक 1:41-42 एलिझबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें जे कुसव्यांत आशिल्ल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणेन म्हणलें वस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजे खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पुडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माय आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या आमच्या वेळार आमेन महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर सरकार सगळे आत्म्यांक बोकरून चड गरज आसलेल्यांक तिसरो संतोशाचो मिस्तेर बेल्या नोगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता ल्यूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पुडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनीक सोदो तुजो आपूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माय आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या आमच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनीक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर्सोका सगळे आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक चवथो संतोशाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात ल्यूक 2:22 मोइजेसाची चुमूर्ती पोरमणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोरपूंक बाळका जेरुजलाक व्हेलो आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवंक तुजे गोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पुडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुज्या तांय आसा ओस्तऱ्या भितर सोदो आनी सोदोय तुजो आपूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माय आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या आमच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर्सोका सगळे आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो संतोशाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो शास्त्र्यां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पुडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपम बोललेले सर्वेस्पो जताय आसा ओस्ट्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या आमच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां
निवार आमकां कोणांतले उजांतली वर्सोगा सुगले ओतम्यांक बो करून चड गरज आसोल्यांक 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. मातयो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पार हो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो, ओ म्हजे उपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलले स्मेया देव तुजे थंय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदयचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सुदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उजांतली वर्सोगा सगळे ओतम्यांक बो करून चड गरज आसोल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. काना गांवांत लग्न वस्त्र्यांत जेजूची आप परगोटणी जुवांव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, अस्तरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां, म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुद्यांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दरेकान 4 ते 6 कळचे जाताले. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोत जे थंय आसा, उस्त्रा मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सुदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उजांतली वर्सोगा सगळे ओतम्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर. देवाच्या राज्याची परगोटणी. मार्कू 1:14-15. जुवांवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ बोल्लो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सुदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उजांतली वर्सोगा सगळे ओतम्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर. जेजूचें रुपांतर. ल्यूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लुकलुकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशींच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन तूं बोलले सर्वेस पोर तुज्या थंय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोक
आनी सोदोवंक तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर्सगार सुगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी. ल्यूक 22:19-20 जेजून उडो घेतलो. देवाक दिन वासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड. हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रोगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान भुरगे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर्सगार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. आतां आमी सगळीं जाणां दिमी घालया. जांकां दिमी घालूंक जायना तांच्यान उबी रावंक जाता. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40-4-40-5 आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटल्या रोगताचे दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तोत शिश्यां सरशीं उठून ये जाल्यार ते कोणती न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमच्या बापा सुरीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तूं कशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मध्ये पेंबेलेले सोज पळय मध्ये सोदो आनी सोरे पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सगार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूचे मस्करी कोत्तात. जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायले. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सगार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांटाचो मुकूट घालतात. मातयेव 27:28-29 तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पोलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडे लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले
जुदेवांच्या राजा नोमान तुका आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवन तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटोक रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोज ज्या तांयसा ostrea moden tu sodo ani sodo tu zapu Jesu. Bhagyavanti Maria देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सुका सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुवांव 1917 आनी ताणेन आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमच्या बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदय आनी सोदय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. मुहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सुका सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये करपी मरलेले उस्त्र्यां बेतो तूं सोदव तूं तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. बापा आनी पुत्रा पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सुका सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. सगळीं तुमी आतां बसात. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मोरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भिवूं नाकात. खुर्सार मारलेल्या नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जीवन केलो. तो हांगा ना. ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे तायसा उस्त्र्यां मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सुका सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19 आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या रायज आमकां येवं तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे तुवें बरले सरेस्पर तुज्या आसा उसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सोका सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज सोल्यांक. तिसरो ओर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदुतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वारे सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन, तुजी उची सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरिये कृपेन बरलेले सरेस्पर ज्या तांयसा उस्त्रे मादेन सदय आनी सदय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सोका सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो ओर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरता. जुडीत 13:18. म्हजे दुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर बोवड त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस्पर श्वेतायसा उस्त्रे मदें तूं सदयो आनी सदवी तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सोका सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो ओर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल, चे पांय तोडा आसलो चंद्रीम आनी चे माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बरलेले सरेस्पर तुज्या दिसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सोका सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. दिमी घालया. दोळे धांपून ह्या मागण्याचो फळ आमकां मेळ्ळलो आसा. आमी मागणी केलां, देवान आमची मागणें आयकलां आनी देवान आमकां आपल्या एकोठान जेजू सोबें बाळगून दवरलेलीं आसा. ताचो पवित्र आत्मो आमचे सोबें आसा. सायबीण माय भाशेन आमी खालतीं जाल्या. ताची उतरां आमी उच्चारलेलीं आसा.
ती उतरां आमचे सोबें घडोवन आयिल्लीं आसा. जावं म्हजे सोबें तुज्या उतरां पोरमणे जेजू आमच्या जिवितांत आसा. तो अदीक आनी अदीक आकारून आमचें जिवीत अदीक ताच्या जिविता सारकें तो घडोवन हाडटा. आनी सायबीण माय आनी भाग्योन फ्रांसीस शेवेर आमचे पासत मागतात. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. पांयाची बोटां आसा थिंचोतान तकले मेरेन आनी सुस्कार भायर सुट्टना तकलेसान पांय मेरेन सगळें आमचे भितर आहा तितलें आमी जेजूच्या नांवान भायर काडया. कित्याकूच आमी चिटकून रावचें न्हय. कितेंच आमी घेवन येवंक ना, कितेंच आमी घेवन वेचे ना, पूण देवान सगळें आमचे पासत घडोवन हाडलेलें आसा. आयच्या उतरांनी देवाच्या आमी आयकतलें कशे भशेन सगळें तो तयार करता आमचे पासत. आमी फकत भावार्थान बोरवाशान ताच्या मोगान बरोवन ताका सगळो गत आमी दिनवासीत रावंक जाय. सायबीण माय कडेन आतां आमी मागया. नोमान राणये काकुळचे माये तूंच के आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी एवीची बाळकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थांव. आमचेर दोळ्याच्या रातनी तुजी काकुळची नदर घाल. तू कोनवाळे आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्योन देवाचे माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायलां तें आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्योन त्या आंकवार मरेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. तांणी तातूंत आटापलेलें आसा ताची देख घेवची आनी बसायलेलें आसा तें आमकां मेळोवचें कर म्हूण मागता हांव. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास खोर ए बो कोणवाळे आंकवार मारये. केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्या तुज्या गोपांत मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आलासूर दिनासतना उरलो म्हणून. पातयेवन ह्या बोरवाशार हांव येतां तुजे वेंगे ते आंकवारी म्हजे माये. हांव येतां तुजे सरशी तुजे मुखार उबो जाता. हांव पातकी आनी दुखी भोवन. हे देवाचे पुताचे माये बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्यांची, पूण दुयेन आयकून घे म्हजें मागणें आनी सुफळ तें कर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारखा खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. ओया ताच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इणोळख्यांक कोण सुबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोदता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामांक आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरण घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. सगळीं बसया. वय तो मातसो बरो ना ते सायडीन वचात. तो मातसो काडूंक जाय तुजो बांक तो आनी सायडीक दवरूंक जाय. आमची तयारी आतां जाल्ली आसा. ओत्मीक तयारी.
ह्या रोमारेच्या मिसांत आमी आतां भाग घेतना आमची परंपरा आमी घट दवरता आनी सगळीं जाणां आदल्या तेंपार येतालीं ते भाशेन न्हय काळ बदललेलो आसा आतां सगळेंच बदललां पूण तरी पूण आमचो भावार्थ बदलोंक ना तो अदीक आनी अदीक अखंड जायत वता तर आमी ह्या मिसान भक्तीपणी वांटो घेवच्याक आमची तयारी जाल्ली आसा. आमी निमाणें बेसांव फादरीन दिलें म्हणटोच हांव तुमकां थोडीं उतरां दिनवासनीची घेतलो ताचे उपरांत आतां काडनाका ती मागीर आतां काडनाका आतां न्ही मागीर काडात. दिनवासनीची मागणी घेतलो आनी मागीर हे मागणें आमी म्हजे उपरांत म्हणात मागीर ह्या तुमच्या देण्याचेर बेसांव घालतलो. शेवटी आमी रांगेंत ही दुसरी तिसरी चवथी तुमी हांगसर येताना तुमच्यान उमांग घेवंक जाता. वर्शीं ही रॅलीक थिंचूर आसता पूण आतां हांव तुमचे सरशी हाडटां तुमच्यान हात लावन बेसांव घेवंक जाता उमांग घेवंक जाता आनी हांव तुमकां एक धाकटें कोंत जें सुतानूच विणलेलें आसा तें ताका रॅलिकेक लायतलो तुज्या कपळार लायता आनी तुका देणें कशें दिता. सायबीण माय तुमकां राखतली सांबाळटली आनी बागेवन फ्रांसीस शावेर तेच बरी. मातसो वेळ वेतलो पूण सगळ्या जाणांक हांव हे भाशेन बेसांव दितां रॅलिकेन. ओके.
याज्ञिकाक येवकार दिवन सगलीं उबी रावया आनी गायन करुया. सगलीं आमी एकठांय जावया. A26. सगलीं आमी एकठांय जावया. सगलीं आमी लागीं सरुया. दोनया देवाक वाखाणुया. आनंद आमचो ताका सोया. तारुण्यातूं कळप दोनया. जिवितांतूं सोरू दोनया. आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय. तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. तारुण्यातूं कळप दोनया. जिवितांतूं सोरू दोनया. आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय. तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देव बापाची आरे आमच्या स्वामी येशू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे मोगाल इश्टानो, आयज आमची कोरमोलची फिजगोजकारां बोरवाशान बरोवन हे आयचे रोमारीन भाग घेतला. बोरवासो आमकां फटयना हो विशय मनान धरून आमी आमच्या जिवितान तशेंच जेजूच्या मोल्यान बोरवाशाची यात्रेकारां जावया. बागयोन पावलू रोमकाराक बरयलेले 5वे चिटीन 6वे वोलीन अशें म्हणटा, हो बोरवासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. देव जावन आसा उजवाड आनी मोग. तर आमच्या जिवितान आडकोल्यो वो प्रश्न येता तेन्ना देवाचेर आमचो कोल बावार्द आनी विस्वास धरूंक आमची यात्रा तांकूंक देवाचो आमकां उलो. बोरवाशाची यात्रेकारां जावंक जेजूचो बोरवासो दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां कृपा मागुया. ह्या मिसा शिताबेन वांटो घेवया. मोगाच्या बोबड्यांदो, आमी बोरवंशाची मनशां आनी हेच बोरवंशान आमी ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. आमच्या आस्काऱ्या आमचो बायगोन फ्रांसीस आमचो गोंयच्या सायबासाच्या पांयां सरशी. आमची मागणी, आमचे आवंडे, आमचे उस्के, आमच्या जोण एकल्याचे, आमचे फिरगोजीचे, आमच्या संवसाराचे ताच्या पांयां सरशी घालूंक. तो सदांच देवाचेर बोरवंसो धरून शेलो. आमकांय ताजे भाशेन बोरवंशान चिवूंक आमच्या वायटांतल्यान देखून बापाची खुशी करूंक ताची मोचोर आमकां मिसांतल्यान बापा वरवीं मागून घेवया. ह्याचे मीस आमी बरीच भाशेन भेटयता आमच्या सगल्या आमचे फिरगोजकारां खातीर. जावं तुमी हांगा एकठांय आसात तीं, जावं आमची घरां पिडयेंत आसात, घरां वावराचे सुवातेर आसात, पोट देसांत आसात, आमची जायतीं भाव भयणी, आमची भुरगीं तरणाटीं, तशेंच आमची खंयचूच आसूं सगल्यांक आनी आमकां सगल्यांक देवान राखूंक सांबाळून बरी भलायकी दिवन आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या वावराचेर, आमच्या भुरग्यांच्या शिंकपाचेर आमकां सगल्या अदीक देण्यांनी बरो आमचे मदें आमचे फिरगोची मोग, शांती, भावपणाची आमचे मदें असलें वाठारान वाडूंक आनी एकामेकाच्या उस्क्यान जे येयलेली असलें मन आमकां दिवन मागुया. तशेंच आमचे सोंपून गेल्ल्यांक बापान तांच्या बरे जिविताचो इनाम तांकां सोर्गीचें सूख फाव करूं म्हूण हे मिसांतल्यान आमी कोतकोत्यान मागून घेवया. जिवितांत वादळ मोळां येतात तेन्ना आमी निराशी जाल्या आनी तुज्या बळार दोनया आमी पातयोंक चुकल्या. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर.
पिडेक लागून दुर्बळकायेक लागून पिडापीड भोगूंक पडटा तेन्ना जिवाचेर आड चिंतना मनांत येवंक दिल्यांत. दोनया बोरबाशाची किरणां आमच्या काळजाचेर घेवंक ना. क्रिस्ता काकलूत कोर. जिवितांत मागण्यांक पयलो वयलो जागो दिवंक आमी विसरल्या. मिसाचो आनी संस्कारांचो फायदो काडूंक आनी तूं दाखयताय त्या रस्त्यार चलूंक दोनया आमी फाटीं सरल्या. सोम्या काकलूत कोर. सोर पोदवेदा दिव आमची काकूत करूक आनी आमची पातकां बोगसूक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सॉरी प्रार्थुया. सोर पोदवेदा देवा आनी सासणाच्या देवा, बाप म्हणून तुका उलो मारून आमी धीर घेता आनी तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्यान. ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक ओदीक भर आनी अशें तुवें बासायलाय तें दायज आमी जोडोशें कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजेसान आख्ख्या इस्रायलाक अशें सांगलें, म्हाका 21 वर्सां भोल्लीं आनी आतां मोज्यान म्हाका जाय तशें भायर भितर सरूंक जायना. त्या भायर सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं ही जॉर्डन न्हंय उतरचो नाय. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मुखार वेतलो. ह्या राष्ट्राचें निसणटण करून ताका तुमचे आधीन करतलो. आनी सर्वेस्परान सांगलां तशें जोसुवे तुमचे मुखार वेतलो. सियोन आनी ओग ह्या आमोरिताच्या राजाचें आनी ताच्या गांवाचें सोरेस्परान निसणटण केलें तशें तांचेंय करतलो. आनी सोरेस्पोर तांकां तुमचे आधीन करतलो. आनी हांवें तुमकां घाल्ल्या हुकुमा प्रमाणें तुमी ताजे तांय करतल्यात. धीर घेयात आनी गोट रावात. तांकां भिवू नाका, तांचे मुखार कापू नाकात. कित्याक सोरेस्पोर तुजो देव तुजे बरोबर चलतलो. तो तुका विसरचो ना, ना म्हूण सोडचोय ना. तेन्ना मोजेसान जोसुवेक आपयलो आनी आख्ख्या इस्रायलाचे हुजीर ताका म्हणलें, धीर घे आनी गोट राव. जो देश सोरेस्परान तांच्या पुर्वजांक दितलो म्हूण सुपूत दिला, त्या देसान ताच्या बरोबर तूं भितर सरतलोय आनी तूंच तो ताचे आधीन करतलोय. सर्वेस्पोर तुजे मुखार चलतलो. तो तुजे बरोबर आसतलो. तुका सोडचो ना आनी सांडचोय ना. भिवू नाका, आंग काडूं नाका. देवाचें उतर हें.
देवाचे व्हड उपकार. देवाचे उतर गायनांतल्यान जातले. ताची उतरां हे भाशेन. सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. सगलीं म्हणया. सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. सर्वेस्पराचें नांव परगट कोत्ता. चलात आमच्या देवाची ओडवीक गाजोयात. तो आमचें कडप ताचें काम सोपून, कित्याक सगल्यो ताच्यो वाटो प्रमाणीकपणाच्यो. सबब सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. पुर्विल्ल्यान देसांचो उगडास कोर. काला फाटल्यान काल गेल्लीं वर्सां मनांत हाड. तुज्या बापाय लागीं विचार, तो तुका शिकयतलो. तुज्या वडिलांक लागीं विचार, तीं तुका सांगतलीं. जबाब सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. जेन्ना सर्वेस्परान राष्ट्रांक आपलें दायज दिलें, जेन्ना मनशाच्या भुरग्यांक वांटून घालीं, तेन्ना देवाच्या पुताची संख्या पळोवन ताच्यो शिमो थारायल्यो. जबाब सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. पूण सर्वेस्पराचो वांटो म्हणल्यार ताची पोरजा. जाकोब ताच्या दायजाचो वांटो. एकलोच सर्वेस्पर ताका वाट दाखयता. ताच्या सांगाता पोरको देव आनीक ना. जबाब सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. शुभ वर्तमानांक सगलीं उबीं रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सोमे म्हणटा, म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. Mateva pormone Jesu Christace शुभ वर्तमान. जेजूशी येवन शिष्यांनी विचारले, स्वर्ग राज्यांत सगळे व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचें मन बदल्ल्या बगोर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय
स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सरचींच नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगळ्यावन व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं नये. कारण हांव तुमकां सांगता, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखामळ थांबोवन आसता पळयोवन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगराचेर सोडून हिंडांतली पेल्यान सोदल्या तिका तो सोदूंक वेचोना. आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या 99 शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. ते परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलोलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोगच्या बाबड्यांदो, आतांच आमच्या कानार हे शुभ वर्तमान पडला माथ्योवाचे. आनी हो माथ्यो आज सुरू करता 16वें आवेस्वर सुरू जाता. आनी केरीत भाशेन हें एकवटाचें फॅमिलीचें कशें जिवीत कशें तो आमकां जिवूंक आपयता. आनी हाच्या पयलोच जेजू सरशी जेजूचे शीस येतात आनी जेजू लागीं विचारतात, स्वर्गीच्या राज्यांत व्हड कोण? आनी मोगाच्या बाबड्यांदो, जेजू रोखडोच ताका आन्सर दिना. जेजू एका तांच्या मदें थंयसर आसलेल्या एका भुरग्याक हाडटा, सुपुल्ल्या भुरग्याक हाडटा आनी ताका तांचे मदें उबो करता आनी ताका सांगता, ह्या सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन तुमी जावशी जाल्यार तो की व्हड. मोगाच्या बाबड्यांदो, जेजू आज आपल्या शिसांक एक सुपुल्ल्या भुरग्यांचो एग्जाम्पल दिता. आमी आमच्या घरांनी आमचे जायते आमी सगळीं खास जाल्यार आमच्या घरांत आमी सुपुल्ल्या भुरग्यां ताची वागणूक आमी जाणव. कशें भुरगें जेता, कशें ताचें उलोवप, कसो ताचो स्वभाव. मोगाच्या बाबड्यांदो, एक दीस सकाळच्या 8 वरांचेर एका घरांत एक शेजारी दुसऱ्या घरांत भितर सोदता आनी दार बंद आसा देखून दारार मारता. आनी दार हो घरांतलो तांचो एकलो धाकटो पूत धांवून येता आनी बेगीनूच दार उगडटा. आनी ताका हो शेजारी अंकल कितें जालें काय म्हणटा. तो अंकल ताका सांगता, बाबा मामा ना. आनी हो भुरगो ते तशेंच उक्तें धरून भितर धांवता, कित्याक मामा भितर आसलेली. मामा चडशी वेता, थंयसर मामा भितर आसा ती. मामाक सांगता, मामा तुका अमकोच अंकल मेळूंक आयला. मामा ताका सांगता, अंकलाक सांग मामा घरांत ना, भायर सोरल्या. हो भुरगो सादो भुरगो परतून धांवून अंकला चडशें येता. अंकल, मामान सांगला आपूण घरांत ना, भायर सोरल्या म्हूण तुका सांग. मोगाच्या बाबड्यांदो, भुरग्याचें भास्कळ पडना, ताजें साजें जिवीत, ताजे असल्या ल्हानविकां जेजू आज आमकां असल्या जिवितांत जिवूंक आपयता. कित्याक आमी जाणा भुरगें सदांच दुसऱ्याचेर डिपेंडंट, आपल्या आवय बापाचेर, वडिलांचेर तें आपलो सगळो पूर्ण विस्वास दवरता.
आनी अशें करून आमचे एक एक भुरगें आमकां आमच्या घरांत आसतोच आमचे घराचें वातावरण देखून दुसरेंच जाता. केन्ना आमी पळयता हांव घरांत दूख आयलें देखून जाल्यार वो कसलोच प्रोस घरांत घरांत घडलो जाल्यार तें सुपुल्लें भुरगें हें कोस हें दूख आपल्या हेडपान आपल्या उलोवपांनी पयस करता. देखूनच मोगाच्या बाबड्यांदो जेसू आपल्या शिसांक सुपुल्ल्या भुरग्यां भाशेन जावंक आपयता. आमी सगलीं देवाची सुपुल्लीं भुरगीं. आमी गोडे शिकलेलीं आसतलीं आमी व्हडे इंजिनियर आसतले व्हडले आसतले हें देवाक कांयच ना. कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं. देव आमचो बापूय. आनी ह्या नात्यान आमी ह्या संवसारांत देवाचीं भुरगीं कशीं आमी ह्या संवसारांत जिवूंक जायी आनी एकामेकाची भाव भयण्या आमी. जेन्ना आमी असल्या नात्यान येता तेन्नाच की आमी एकामेकाच्या हुस्क्यान येता एकामेकाच्या गोरजांक पावता एकामेकाचे आमचे हुस्के आमचे एकामेकाक आदार दिवंक पावता. देखून मोगाच्या बाबड्यांदो हेंच तें जेजू धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन जावपाक आमकां जोड एकल्याक आपयता. जेन्ना आमचे वागणूक असली जाता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक आंकडे मनान चोवचे नात. दुसऱ्यांक आमी वायट कशें चोवपाना. तेन्ना आमी दुसऱ्या सोबे अदीक दोयाल जातले. आनी जेसू उपरांत आमकां ती म्हणणी म्हणटा कितें भाशेन हो पार सांगता ते 100 शेड्यांतली एकली शेडी सांडली म्हणटा. आनी हो गौंड हो शेड्याचो राखणदार 9 शेड्यांक सांडून एकली सांडल्या तिका सोदूंक वेता. मोगाच्या बाबड्यांदो आमचो बाप असलो बाप. ताका आमी सगळे आमी आमच्या जिवितांनी जेता पूण ताका आमकां तितलें न्हू पूण आमच्या मदें जी शेडी सांडटा आमचे सोडशिल्ली पयस वयता बापाय ताका तिका सोदून तो मेळो सुऱ्यान तिका आपल्या पोत्तून हाडल्या शिवाय ताका चार लागोना. आनी जेन्ना ही शेडी मेळटोच ताच्या एकोटान पोत्तून येतोच बाप खुशाल जाता. तेच आमच्या दोर एकल्या जिवितांत जेन्ना कुंभसाराच्या साक्रामेंतान हें घडटा. कित्याक आमी जावता पळयता जायते फावटी आमी ह्या संवसारांत जियेता आनी संवसारांत जियेता आनी सगळे हांव ज्यो मोज सामार हें जिवीत आमचें जाता. पूण जायते फावटी ओतम्याच्या वतीक जिवितान आमी जायती पयस आसता देवा सोडशी आमी पयस आसता. आनी तेन्ना देव जेन्ना एक शेडी आपले ताका सोदूंक येता आनी देवूच पोत्तून हे आपली शेडी सांडल्या ताका सोदून काडून तिका ह्या कोमसाराच्या साक्रामेंतान जे ताच्या पुतान घडला जेजून तातूंतल्यान ताका परतून वेंगेन घेवन ताका नवें जिवीत दिता. जे भाशेन आमी जाणा विचित पुत्राची ही आमी ओपार जायती फावटी आयकल्या. जे भाशेन विचित पुत्र घर सोडून गेलो आनी पोत्तून येता तेन्ना बाप रोड येतालो आपलो पूत केन्ना येता तो बाप वचून पुताक आपल्याक वेंग मारून पुताक खुशालकायेन सगळी मुदी घालता नवे आंगोस घालता पांयाक हाडूंक घालता पुताक नवें जिवीत दिता. असलोच आमचो बाप आमकांय जेन्ना आमी कुंभसारांत साक्रामेंत घेतोच अशें करून वेंग मारून नवें जिवीत आमकां आपले वेंगेन दवरता. देखून मोगाच्या बाबड्यांदो जायते फावटी ही बापाची वागणूक आमी विसरता आमच्या दुसऱ्या भाव भयण्या सोबे. देखून आमी पळयता आज आमच्या संवसारांत तरी गोरीबसाणी आसा. आमच्या संवसारांत आज जायते वायट जिवीत चलता. आमच्या जिवितांत जायते आज जाणटे भाव भयण्या तांकां मान रेस्पेद ना. जाणट्याच्या घरांनी आसात. जरी तर हांव म्हज्या सगल्यांक हांव देवाचें भुरगें कसो जेतलो जाल्यार जेल्लो जाल्यार हें आज वायट हें आसचें नासलें. पळय आमी दुसऱ्यांक वायट पयस करचें नासल्यार दुसऱ्यांक जाणट्याच्या घरांत घालचें नासल्यार दुसऱ्यांक आमी आमची भाव भयण्या कशी ताका एकवटान रावपाचें. आमी जायतीं मिसां कोत्ता हें सगळें आमी कोत्ता पूण हो संबंद आमचो आसना. बापाच्या भुरग्यांचो संबंद आमच्या मदें दिसूंक येना. आनी देखूनच ह्या संवसारांत आज जायतें एकामेकाक आमी खाला उडयता एकामेकाक ओकमान कोत्ता एकामेकाक वायट कोत्ता. जरी तर हांव म्हजो भाव आनी म्हजी भयण म्हूण ह्या दया नदरेन हांव जेल्लो आनी ह्या देवाचें भुरगें म्हूण जेल्लो हांव दुसऱ्याक केन्नाच वायट करचो नासलो. दुसऱ्या सोबे खरी ही वागणूक म्हज्या भावाक जे भाशेन हांव आमच्या घरांत आमच्या रोगताचे भाव भयण जेता ते भाशेन हांव हेरां सगळ्या सोबे म्हज्या पयले सुवातेर म्हज्या कुटुंबान
उपरांत म्हणजे फिरगोजीन, उपरांत आमच्या बारातान, आनी अख्ख्या हें आमचें धोरण तरी जाल्लें जाल्यार आज गरीबसाण ओ जाणट्यांक मान रेस्पेद ना, ओ दुसऱ्यो चोरयो ओ वायट हे समाजांत आसचें नासलें. कित्याक आज आमची वागणूक आपलेचपणाची जाल्या. आमी भुरग्याची वागणूक आमची ना. ह्या भुरग्या भाशेन आमी सादें जिवीत जियेलें जाल्यार दुसऱ्या सगळें असल्या वागणुकीन जियेल्या आज सगळो संवसार एक देवाचें भांडार स्वर्ग न्हय वयर सोदूंक पूण स्वर्गूच ह्या संवसारांत आमचो जावपाचो आनी ह्या जिवितान आमी वाडपाचे. देखून मोगाच्या बाबड्यांदो आज मुजें आनी तुजें कितें काय, आमी कशीं जियेता काय, दुसऱ्यांक भाव भयण कशीं जियेता काय, देवाची भुरग्यांचें नातें आमी एकामेका पळयता काय, तर आमच्या जिवितान नदर घालुया. कोणें आमी गळे जायती पावटी करूं ना, पूण आतां हातून आमी करूंक प्रयत्न करुया. आनी ह्या प्रयत्नांतल्यान कोणें जायतें आमच्या समाजांत फिरगुजीन गोराब्यांनी जायतें बरेंपण येतलें आनी आमचे गोराबे खरें देवाचे मोगाचे आनी अदीक अदीक एकोड्याचे गोराबे जावूंक आमी वावर वतले. तेवसलें मोन आमकां दी म्हूण हे मिसांतल्यान आमी मागून घेवया. उबी रावया. आमच्या काळजान जायते शिजता आनी एक आमचे काळीज देव आमकां पळयता. देव आमच्या काळजांत कितें आसा तें देव आयकूंक सोदता. तर ह्या वेळार आमच्या काळजांतले आनी थोडीशी आमची मागणी ह्या वेळार आमच्या स्वर्गीच्या बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या गौलीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या बोरवाशेन चलून त्रियेक देवाक संबोधून वाडून आपल्या पोरजेक बोरवाशांचे उत्तम नमुने जावंक तांकां पवित्र त्रित्वेचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. देश कारबार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी धर्मा मोदें वेगळोजार करिना जावंक पूण सोमेस्तांक फावो जातल्यो सवलत्यो उदार मोनान दिवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आमचो बोरवांचो देवाचेर दवरून आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं दुसऱ्या सोवें बोरवाशाची मनशां जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. आमी बोरवाशाची यात्रेकारां आमच्या कुटुंबान वावराचे सुवातेर तशेंच समाजान दुसऱ्यांक बोरवाशाची किन्ना जावंक आमकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. आयची मिसाची मांडावळ करतल्या करमळच्या भाव भयणींक बापान सदांच कुडी आत्म्यांची भलायकी दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. आमी आमचे हात जोडुया. आमची मागणी आमच्या काळजांत कितें आसा तें बाय घेवन फ्रांसीस आमच्या गोंयच्या साहेबा वरवीं बापाक आमी उक्ती करुया. बापा, ही आमची मागणी आमच्या काळजांतल्या आवंडे तुज्या मुखार दवरल्यात.
आनी आमकां आनी सोमेस्तांक ते फावो सरार तुजे खोशे परमणे आमकां दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दानांत तयारे वेळार गायन करुया. देवा उतर आमी घेतला C15. C15. देवा उतर आमी घेतला ताका आमी सबब दिला सबब जावनी जिविताचो मोगान केले बेडोळेचो बापा तुजे उदर म्हाका मोगान दिवका जिवीत भोगता बापा तुजे उदर म्हाका सृष्टीच्या दिलो आसता तुज्या तूं आमकां दिला तुला मनशाच्या वावरांक आमकां सस्ताच्या सस्तांक देवाक सोय देवाचो पूत आमच्या मनशाचो मजबूत देव सर्वेस्परा सृष्टीच्या रुस्ता दिलो आसता आमकां दिला तो दात मुजको मिटयता दात वल्ला मनशाच्या वावरांक करी सस्ताच्या सस्तांक सर्वेस्परा देवाला न्वीक मनान पातकी दूख धरून बडीना बडी मानता तोच ते साव मोगान तुका जिवीत भोगा बापा तुजे उदर म्हाका मोगान तुका जिवीत भोगा. मोच्या भाव भयणांदो मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तोच ते सा म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकानी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुजी काकुतीन तूच आमच्या हातांनी घालताय. तुजे पोद वेंती बोदोलताय आनी आमचो सोडूचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रोत्सोन जावन आमच्या हातांतली ही दानां तूं पवित्र कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं आमची काळजा उबारोया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासतांचे रेवा सोर काळून सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिन वासनीची तुका कसलीच गरज ना. तोरूय तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हेंच तुजेंच आमकां अनेक देणें. आमच्या दिन वासनीच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना.
तोरूय असली प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेताव. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोव मान दीन. तेच बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायताव. Dolbaranzo sodvespoto, sorgani sonsar volia tucia voivovan, o sorgi tuga soi soi. Sorvespora cinavi, pietata casoi, o sorgi tuga soi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरोड सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पुरीचे वण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडले. तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियात. ही मोच्या रोगताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कराराचे रगत, पातकाचे बोगसोणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वावरतले. हे मोच्या उगडासाक करात. बोवाटाचो गोड पोर गोठुया. तुझ्या कोर्सा आनी पुनो जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुडोच्योनपणाचो आमी भोगती पळोवडास कोत्ताव. हो जिविताचो उंडो आनी सोडोवची कास तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्या आमच्या दरी गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. ह्या वेळार आमची भाव भयणां जी पोरू आसलेली अंदू नात ती देवा घरा गेलेली आसा, तांचे पासून आमी मागया. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दरमेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर.
आम्हा सोमेस्तांची दया कोर म्हण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तुझ्या पुती घेवन झुजे घेवन दोर्म दूत आनी सर्व कालीन तुका मनवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसंगताक त्याचे सोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगोच्या बाबड्यांदो आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं हे देवाच्या भुरग्याचे नाते आमच्या 2 दीस जिवितांत जिवूक असलें आमकां मोन दी म्हूण ह्या आमच्या बापा जेसून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमी मागून घेवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या शेणाव पवित्र जावं चेरा सामकायो तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पोटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेक पळोव दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा चोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा ज्यो क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान ओत रेखताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जे क्रिस्ताच्या 2 दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय जे पवित्र चोबेचेर बावाटाचेर दीस घाल आमचे खोशे प्रतीकात शांती दी आनी तोच तिका एकोटांत सांबाळ सोशेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. सोम्या जी क्रिस्ता मिसोळी आमकां जी शेवतल्यांक सेस्ताची जिवीत मेळो. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी शांती दी. ही देवाची शेळी ओ तो जेसू हे पृथ्वीचे रूप नवे करूंक ह्या संवसारांत आयिल्लो. हे जेसू घेवंक आमी ह्या वेळार तयार जाल्या होती सगळीं सुभागी. क्रिस्ताची कुडेन रोखत. क्रिस्त प्रसाद शिवंगाच्या वेळार गायन करुया. मोज्या जेवणाक यात D28 D28. मोज्या जेवणाक या Moja
जेजू जिवीत तुजें गवली जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दे जिवीत आमचें सर्वेस्पराची स्तुती खोर जेरुसाल्या पुरसा गोवा तो तुका पोसता प्रार्थुया मोगाल बापा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमकां तारोड मेळून आनी तुज्या स्वताच्या उसवाडान आमी तिरां जेवंक ही आमी मागता आमच्या सुमयाचे सुचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं सोर पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद करूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा मातशें बसूया प्रितीच्या भावार्थ्यानो ही आयची रोमार भोक्तीन जावंक देवान आमकां आदार केलो म्हूण देवाक आमचे दिनवास आमचे खेरीत दिनवास पाद्री पेट्रिसियोक ताणें आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हूण फादर थँक्यू व्हेरी मच आयची रोमार बरी जावंक जायत्यांनी जबाबदारी घेतल्या आपले गूण दिल्या वेल दिला उदारपणान आदार केला पयशांचो आदार केला बसीचो आदार केला वस्तू हाडून दिल्या कोणाचेंच नांव घेनासतना हांव ह्या रोमारीचो फुडारी कसो आमच्या फादराक सांगाताक घेवन सगल्यांक दिनवासता भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन तुमचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद मागता आमच्या कोरमोलच्या तोड्यात बरे देखणाऱ्यांनी आमकां स्नॅक्स स्पॉन्सर केल्या तर तुमी मिस जातोच भायर कॉरिडॉरान येवन तातूंत वांटो घेवचो घरा वचूंक 2 बसी आसा हांगा पार्किंग लॉटान त्यो पार्क केल्ल्यो आसा चाव जावन एक बस रोकडीच वेतेली वेळ जाता तेणी ह्या बसीन वेचें बस विकासनगरान भितर सरून पंचायती कडल्यान इगोर्जे वेतेली आनी जोरी बाटांतल्यान लोकांक पर्यंत पावयतली
दुसरी बस तशीच वेतेली. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. म्हज्या भयणी भावानो, वर्साच्या वर्सा तुमी हांगसर येतात आनी ही परंपरा तुमी घट दवरलेली आसा. पूण दवरच्याक तुमचो गवंडी म्हत्वाचो. आनी ह्या वेळार हांव तुमच्या पादिकाराक फादर सावियो वेगस तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवाचो आशिर्वाद भाग्योन फ्रांसिसाच्या मागण्यांतल्यान विनंतींतल्यान ताचे पासत हांव मागतां. देवान ताका बरी सावथ भलायकी घोटाय दिवची. हो वावर पादिकाराचो संपूर्णय बरीच कामां आसात. सगळीं कामां करचीं पडटात. केन्ना केन्ना कोणूच आसना. केन्नाय रातचो पर्यंत ताका काम करचें पडटा. आनी खूब हे भाशेन आव्हानां आसा, आपोवणें आसा. पूण देवाची घोटाय ताचे सोबे आसा. तर आमी ताका सदांच आमच्या मागण्यांत दवरया. ताणें तुमकां सगळ्या जाणांक एकठांय केल्ली आसा. आनी तुमी सगळ्यांनी वर्साचे वर्सा हांगसर येवन ही परंपरा घट धरलेली आसा. बसींनी तुमी येतात. आतां सांगलां आमच्या भावान देवदातान की तुमी सगळीं जाणां तुमच्या जाग्यांचेर ते बस पावयतले म्हणून. ते भायर तुमी पांय वाटेन आयिल्लीं आसात. तें म्हत्वाचें. कित्याक तें एक मागणेंच. आमी यात्रेकार म्हणटा पूण हे भाशेन चलोन आयलीं की ना आमी खरी यात्रेकारां जावंक लागता. कित्याक मातसो तो श्रम घेवचो पडटा. तें एक मागणेंच. तुमकां सगळ्या जाणांक दिनवासता. खूब बाकीचे ताणें सांगलां तुमकां. कोणेन स्नॅक्स आनी च्या आनी हें करपाक तुमकां ही बंदोबस्त केल्ली आसा. पूण ओत्मीक तयारी पर्यंत तुमची जाल्ली आसा. आनी तुमी म्हाका हांगसर सहकार केलेलो आसा तुमचेच पासत मागच्याक. आमी काकूचो तेर्स घेतलेलो आसा आनी आख्खे तेर्सांतले 20 मिस्तेर घेतलेले आसा. आमी हांगसर हे सगळे मिस्तेर 2 दिसा घेता आनी 10 नोमान बरे म्हणटात. पाप साहेबान आमकां सांगलां ह्या संवसारा पासत मागात म्हणून. आख्खे इगोर्ज मातेक ताणें सांगलां इगोर्चेन यात आनी मागात म्हणून. तर हे भाशेन आमी हांगसर मागलेले आसात. तुमी जाणत की हांगसर 5,000 उणेच पूण सुबेज जाल्यार 25,000 पर्यंत लोक दिसाचो येता. पळयात कितलो लोक येता पळय तो. आनी तुमच्या मागण्याचो शोर धूप कसो हांगसर आसा. आनी ती आयली की ना ताका रोखडेंच कितें ना कितें घडटा. काळजान तांच्या बदल घडोवन येता. आनी ती कसली न्हेसलेली आसूं पूण हांगसर आयली की ना एकदम दिवसपणी मागणें कोत्तात. हांगसर कितें जालां बीच ट्युरिजम आसा आनी ताका लागून ती बीच ट्युरिजमाक लागून हे भाशेन हांगसर येतात. आमकांय भोव कठीण जाता तें ताका आडावच्याक. हांवें खूब प्रयत्न केलेलो आसा आदीं. पूण ह्या फुडें कितें करचें तें आमी नकळो. कशे भाशेन फुडें वचूंक जाय पळय तें हें धाकटें काम न्हय. कित्याक हांगसर सगळो लोक ट्युरिस्ट येता. गव्हर्मेंटाची मदत जाय, ट्युरिजम डिपार्टमेंटाची जाय, पुलिसांची जाय, सगळ्यांची जाय. आमी प्रयत्न केलेलो आसा पूण ती आमकां जबरदस्तीन म्हणटात ना आमी येतले हांगसर अशींच म्हणून खूब त्रास जाता. म्हणून तुमची मागणी तांकांय लागतात. ताका लागून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी सगळीं जाणां आमचे पासत मागलेलें आसा. हांव जाणा की आयज तुमचीं तोंडां मातशीं चड उक्तीं जावंक ना. थोड्यांची जातात म्हणून बाकीचीं बेश्टी बुडबुड करतात. कांय नजो आमची जातली. जितली आमची प्रॅक्टीस जाता तितली आमी अदीक आनी अदीक एकवटान मागणी करूंक लागता. आनी हांव तुमकां दिनवासतां जाणीन आयज कोयर घेतलेलो आसा. बरे भाशेन कांतार वरेसांव केलेली आसा. आमची भावना ती ओत्मीक भावना बापाक उबारच्याक ताणें मदत घेतली. देव बरें करून तुमकां सगळ्यांक. तेच बरोबर जाणी वाचपां केलेलीं आसा. तरेतरेचीं वाचपां बरी लागली म्हाका तुमची वाचपां. तुमी बरे भाशेन स्पश्टपणी केल्लीं आसा. देव बरें करून तुमकां सगळ्या जाणांक. ही देणी तुमी हाडटात ती
25 जाणां तरी म्हयन्याचे म्हयने हांगसर म्हजेशी येतात. आमचींच गोंयकारांच, थोडी कोंकणी आसात तांचे मदें. ताका हांव सगळ्या जाणांक 5 किलो तांदूळ दिता. त्या भायर दुसऱ्यो वस्तू, तेल, साखर आनी बाकीचें ती म्हाका देव बरें करूं म्हणटा. हांव म्हणटा म्हाका म्हणी नाकात, हांव फकत एक हातयार तुमी दिलेलें आसा, तांचे पासत मागात, तांकां देव बरें करूं म्हणात. आनी ती तुमचे पासत मागतात तें जाणो जायात. आनी वर्सभर हांव तें तांकां वांट्टा. आमकां खूब काळजी घेवची पडटा, कित्याक केन्नाय केन्नाय बोडोर येता आनी कितें कितें जाता, तिचोर आमकां मातशें सगळें बंदोबस्त करची पडटा. आनी आमचे हात भाव ते करतात थंयसर भाव भयणां. तर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा ह्या देण्या पासत. आतां आमी तुमकां कोणाक तर हांवें देव बरें करूं म्हणूंक ना, आमची मिडियाचो वावर करता, आमची सगळीं जाणां हांगसर आमचे सांगिस्तांव बाकीचे सगळे मदत करतात, तांकां सगळ्यांकूय हांव देव बरें दिन वाचतां. आमच्या ऑल्टर सर्वसांक ते सगळे SSCची भुरगीं, देवान तांकां बरे भशेन ह्या वर्सा यश मेळच्याक, बरे भशेन शिकपाक तांकां आनी हेरांकूय हांव मागतां तुमचे पासत. आतां आमी 2 वस्तू करतल्या. तुमी निमाणें गायन घेवच्या आदीं दिमी घालून आमी हें पवित्र उदक तुमचे शिवरायतेल्या, कित्याक तुमी आतां पवित्र जालेलीं आसात. आमी वर्शीं ती किरिये लजन म्हणटा पळय तेन्ना प्राचिताची रीत आसता तेन्ना घेता हांव, पूण हांव विसरलो आयज, ताका लागून आतां घेवया. मागीर हांव हें मागणें म्हणटा, तुमी म्हज्या उपरांत म्हणात, आनी मागीर आमी सांत फ्रांसीस शेवेरचें मागणें वरेसांव घेवया. तें जातकूच हांव थंयसर उबो रावतां. प्रत्येक लायन हे भाशेन याद तुमी, आनी हांव तुमकां बेसांव दिता म्हणून सांगलां ते भाशेन दितलो. तुमी आतां दिमी घालात. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा म्हणात. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळ्यांच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण्यातल्यान आपणाक जाय तें सांत फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें.
आमचे उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा आमेन. शेवटाक गायन करुया सा फ्रांसीस शावेरा वडा कुंवरा U20 U20. San Francisco